वार मारपा आणि आता इथे आसोल ना दिसते पप्पा इथे हा काय 2-3 कामां हलोती केली मायकू अटेच जाय ना की मोबाईलला माय काढलो मागे मोबाईल इसरोनी मेळ्यार आईस्क्रीम ही शॉप आलो तिंगा म्हाका सांगत आईस्क्रीम नायसर मिल्क शॉप म्हणलें तें ना पळय दोरोन दाखय कसो ये दोन्ही वरता वाटे तुझी खबर गो तामशेच ते ते होतं आणि दुसऱ्या मटकी चला बाजाराने जेले नुसती गेले कातूरपा इथे उभारला नुसती गेले आणि आता नु ते क्लीन करपा दिल तिंगा मास्क क्लिपिंग काढला चोड काढून दे ना क्लीन करताय आणि मागीर इथून मोकळ धाकटी धाकटी क्लिपिंग्स काढले मातशे मातशे came to take his balls. Ball वार गारून दिलो न्हू ते बॉल व्हरोयले आमी ते नुस्तें कातरून हाडलें तेचे पीस जाले ते काडले तोवपा थोडे मसाला लायता आनी मागीर तोवतले ओ नेलो आतां हाडला पयर हाडलो तो आनी हे पयलीं तेगे हो पयलींचो ते दोनूय एकूच वार घायला आनी एकाय वार घालना तेजे आतां मेळटा तुमकां मागीर नुस्तें बी तोवलें आनी कालची चिकन आहलो तें तोवलें आनी हेचें जेली बी आनी हेचें आडपडलें बाबा आडपडलें हेचें जाणकोण की सांगता कहली स्लायड इटर म्हणून कितें गेम आहा खंय ती डावनलोड करून दी म्हणटा चल म्हाका कोणा म्हणल्यार आनी हिंगा वायफाय ना न्हू सो एमबीचेरूच सगळें एडजस्ट करचें देट इज नॉट दे यू कॅनॉट डावनलोड हियर आनी आतां एडिट केला कालचो ब्लॉग काल केलो आड मार्च ते काटून दिल्ले का आनी मागीर जेयता आनी हांव पयलीं जेड कित्याक तो भायर सरलोलो तो आतां येयला ताका लागून आज जालें 3:30 तो आतां येयला ताका लागून तो आज जेयता आनी चोया आज सकाळीं बरें वत आहलो न्हू काल राती रोप दिलो तो बाबा गेलो आनी तो सुकोलो आनी मेफीक एक ब्लँकेट तो वता वयता तेन्ना एक ब्लँकेट सो ती म्हाका उगडासना आहलो धुवपा सो मेफी राती ती धुली म्हळ्यार फुगो मिशिनानू फुगोक घायली आनी दवरली सो सकाळीं म्हळ्यार ती 3 मागीर आमी भायर सरले न्हू सो 3 उदकां बिदकां काडून ती सुकोवंक घायलेली सो ती सुकोवन काडली सो देवान वत दिलो म्हाका ती सुकली सो तेजे उपरांत आनी एक हें आहलोलें ब्लँकेट आहलो तें धुलें
ते स्टॅनार घायला आनी आतां एक घायला ब्लँकेट धुवपा आनी ते जालें न्हय आनी रोप उरला मागीर तोरी पूण आतां हें ब्लँकेट रेडी जाला धुवपा हेजेर कित रोतयला म्हणल्यार कितें रे बाब तें वॉटर खंय वॉटर सिपरा उदी पिता सगळें उदी रोयतलें मातशें कितें लागो जाल्यार इटेत तो सो तें ब्लँकेट जाला आतां काडपाचें काल राती घायलो हें ब्लँकेट हांवें आतां काडपा टायम येयलो तेगेलो सो हांवें लास्ट मागीर काडटो म्हळें सांजे आनी कितें तरी रोतयतलो आनी पोतून न्हिदचे टायमार ब्लँकेट काडटलें दुसरें घालतलें आनी चोय हा हेटा एस्टिडे ब्लँकेटाचेर तेणें चॉकलेट रोतयली सो ती काडली आनी आयज कितें रोतयलें वॉटर चॉकलेट आनी तेगे एक नेव हाडलो तो पयर विशालान गेलो तो बोला आनी मातशें हें आहलो तो मोव कसो आहलो सो ते केक बारीक आयले 2 ऑलरेडी हिंगा आहलो तेगेले वायट आनी एक रेड तेकाय बी बारीक घालून हाडले सकाळीं गेलो तेन्ना आनी चोयता मागीर मेळटा तुमकां ओके चोयता तेन्ना कितें मोबायल इसरोन गेलो न्हू सो मेगीर मोबायलार मातशे क्लिपिंग्स काडले हांवें चड काडून हांवें आसोलें ना बाजारान म्हण अशें कशें काडलें मातशें काडलें चड हें करून वचना तेगे मोबायलाचेर म्हणून न्हू म्हाका कितू आतां ब्लॉगींग कोता कितू तें मातशें पब्लीक एरियान बी आजून कॉन्फिडन्स येवंक ना अशें व्लॉग करपा भायर लोक खूब आहा जाल्यार न्हू आजून म्हाका जायना तें करपाक तितूलें मातशें काडलां तें सो तेगे मोबायलार आहा सो ह्या मोबायलार डावनलोड करून मागीर एडीट करतना ना डब्बल बावल कसो जाता डावनलोड करतना क्लिपींग मिक्स अप जाता न्हू ती सो एडिटींगाक भरपूर बेजार येता ते आतां हांवें मासाचो रेसिपी तेगे मोबायलार शूट केलोली सो ते एडीट करता तेन्ना सारकें नाक शुअर जाता आनी तरी पूण मदें मदें एक क्लिप घालूंक न्हय म्हण तें सोजमोत तुमकां आतां अशें न्हू कांदो गायलो भाजूंक गायला तो तशें केश केला कितें करूं जायना नाक शुअर जाता एडीट करता तेन्ना नॉट एडिटींग ऑफ द विडियो आनी जाले 3:30 कितू जालो तो टायम टुडे रे आपूण कितें सांगो आतां थिंग आचोल मागीर कुंकोल गेलो न्हू हय टुडे थिंग भुरगीं इस्कॉलान भुरगीं खेळटाले थिंग ब्रेक टायम पळय म्हाका सांगता आपूण त्या इस्कॉलान वयता खंय खेळो भुरग्यां बराबर म्हळ्यार व्हडलीं भुरगीं बास्केटबॉल खेळटालीं गोंयचे कोणटींग ते मागीर मातशें कामां आहलोलें कॅफेन गेलोलो ना भायल्यान उबो रावलोलें सो थिंग सांगो म्हाका ओके मागीर मेळटा तुमकां सांजचें आतां आयदन धुवपा वचोंक जाय आयदन धुता आनी दवलबी म्हळ्यार जालें आयदन चड अशें ना दवले हाय ते काडपाचे आनी ते करता आनी मागीर सांजचें मेळटा चोयता ओके गायचो काळोख जाला पावसाचो सारको येयलो What do you want to open? I want to open. Okay. I want to eat this. Allo pausa, येयलो पावस चाय शीर कोर आलेबेले कोर काय जाला नाक शिगुता हे फोव हाडून ना सकाळी सांगलो जाल्यार ना कावूक जाल चाय शिरकोर म्हणून आनी फोव ते हांव करता तसले फोव ते कांदे बी घालून पूण ते हाडून ना सकाळी सांगलो जाल्यार हाडटा शिराक करता आनी टाटाच खायचो येतो म्हणून आसना म्हाका ह्या पावसाक येयल्यार येतलो सोण गायलोले फुगो बेश्टे चाबडावपाक कशें
ते उपकरां घालता फोडपाक मागीर मेळटा लोल्याय ती दो बिश्टी मोठ काय जावं नाही गे म्हणून घालता उतरवपाक शिरकोता चाई घी न्हू मातसो भाजता आनी कापां काडून जाय म्हणून एका पयलीं घी लायल्या प्लेटी आनी उदी आनी साकर आनी मीठ घायला आनी करून दवरला उदी मागीर उतून घालतले तापलेले उदी आनी ते सायडीच्यान कुकराचो आवाज येता फोणे कुकक घायलो न्हू ती फ्रीज साफ केलें दाखलें मागीर तितून म्हाका ते चोणे मेळले लागून ते कुकक घायले आनी उकडून दवरले ते मागीर सापडावपा मेळटा न्हू भूक लागता तेन्ना मागीर ते शिरकोत म्हणून तो शिरकोत दवरला भाजता रोप पयलीं भाजता तेचे मागीर शिरो जाला की आतां काप मारतले ओके इवनिंग चायेक शीर केला फुटी चाव दवरल्या करपाक नासतना न्हू म्हाका अशी शीर केल्या न्हू कापां लायक नाहलो म्हाका दाट लायक नाहलो सो मामीन म्हाका पयलीं पातोळ आसता न्हू मातसो हे सो ती पयलीं काडून म्हाका प्लेटीन काडटाली म्हाका मोव मोव असो पातोळ सारको पातोळ म्हाका लायक पातोळ खावपाक लागलो मागीर पयलीं पातोळ काडून दवरताली आनी कापां खायना आसलोलें सो कापां केलें आयज पोटा काप केले काडल्या ये ओकल मातशें कितें लूज जालें सो तेका लागून चेंज करपा आयलें कितें तरी कोत्तात आनी आतां चिकू चोयता तेका चिकू चोयता वॉट डाडा डुईंग चेकिंग शीशी ग्लासीस चेकिंग चोयलो चिंचोने मातशें तेगे ग्लास करपा इमर्जन्सी आनी मंडे म्हणल्यार दीस जाल्यार तेका आयज सॅटरडे न्हू सो मंडे म्हणल्यार दी म्हणल्यार इमर्जन्सी चोया कशें मेळटा तुमकां मागीर आतां तूं वयता हांव बापाय घरा आनी थिंगा आपोलोन मातशें मेडिसीन घेवपा तें मदर इन लॉचें तें दिलें मेडिसिना स्ट्रीप दिलें मातशें हाड म्हणून सो ती घेतलें थिंगा आनी ती म्हाका शिरो केलो न्हू रवो सोंपलो थोडो आहलो तो शिरो केलो सो तो रवो घेवन जाल्यार तो फोव मागतालो न्हू तेका लागून फोवूय घेवपाक चिकू हेटा आपलो शॉपिंग बी देना थंय घेयलें केस बास्केट आम घेवची ना बाकाय बोरकारांच्यान चाट हे गेला आनी रवो हाडा आनी ते गेले हाचे किंडर जॉय हाता गायज तुमकां हेचे आतां मेळटा आज जाले 9 जाले सारकी आनी आतां हांव एंडींग घेता आयच्या ब्लॉगाची आयज दीसभर हांवें शूट केला कितें बारीक बारीक कितें केलां तितलें शूट केलां आनी आतां बाबा आनी मेफी हेडटा पॅसेजीन मोदें सो मेफी म्हणून तूं एंडींग कितें कोता तें कोर आनी मोदें दार बंद केलें तेणें सो एंडींग घेवपा तेगे आवाज येता न्हू मागीर तेका लागोन सो आयचो व्लॉग सिंपल आहलोलो शिरो रेसिपी ऑलरेडी हांवें शेअर केलोली पूण हेजेर हांवें इन्स्टंट कशें केलां तें दाखयलें तुमकां बरो जालोलो सगल्यांक लायक जालो आनी मागीर आमी गेलोली हिंगा बाजारान चोवलें काम केलां तें बी शूट केलां बारीक बारीक क्लिपिंग्स कितें आहा तितलीय काडल्या कुडास दवरून नाजाल्यार ब्लॉग बोरींग जाता न्हू तें मातशें अशें इंट्रस्टींग कितें आहा तें बारीक बारीक काडलां आनी चोणे उकडल्यो न्हू हांवें खावपा सो ते आनी आतां ते हाल्या सोमते भाजी कोत्तोलें सो सोमते तुमकडे हाल्या भाजयेची कितें रेसिपी शूट करीत जाल्यार हांव तुमकडे शेअर कोत्तोलें ओके चोयता कशें कितें जाता तें आनी आयचो ब्लॉग तुमकां मासमान बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी स्कीप करून चोय नाका ओके मेची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गायज.